आयकतल्यांक आनी पळयतल्यांक सगळ्यांक नमस्कार. म्हजें नांव इंदुकांत रगडे म्हणून. हांव उपजलों तेलिचेरींतूं, जाल्यार वाडयलो शिकिलो चेन्नईंतूं. म्हजें प्राय 84, 84 years. हांव एक सारस्वत. सारस्वत जन पुरातन जन स्कंद पुराणांतूं सारस्वता विशयांतूं मस्त बरयल्लो आसा. बाकी पुराणांतूय सारस्वत विशयांतूं बरयल्लो आसा. महाभारतांतूं पांडवांनी वनवासा वचता वेळी सारस्वतांक मेळ्ळेली खबर बरयल्या. अशी आमगेलें कुल म्हणलें पुरातन, आमगेली मातृभाशा कोंकणी हांवें पुरातन. आतां आमगेल्या देशांतूं 100 कटल्यान भास आसा ती. जाल्यार सगळे भास म्हण अशी संस्कृतांतल्यान आयलां ती. आजी त्या भाशेंतूं संस्कृत थोडे आसा, थोड्या भाशेंतूं तेगे चड आसा. जाल्यार आमगेल्या मातृभाशा कोंकणींत आशिल्ली संस्कृत वेंगड खंयच्याय आमगेल्या देशा भाशेंतूं ना म्हूण हांव सांगतां. हें धैर्यान कशें तूं सांगता म्हळ्यार हांव गेल्या 5 वर्सांतूं संस्कृताक आनी कोंकणीक कसलो संबंद आसा म्हणून शोधन केल्यां, रिसर्च केल्या हांवें. आनी तातूंत स्पश्ट कळत म्हळ्यार आमी केन्नाय घरांतूं कोंकणी उलयल्यार तातूंत 60% 60 to 65% शुद्ध कोंकणी उलयतात आमी. शुद्ध कोंकणी नमनात वा. हांव सांगता, हाजें एक उदाहरण दिता हांव. तेवळ कळत तुमकां. आमगेलें बॉडी, ताका नांव केलें आंग म्हणटात तुमी. संस्कृतान अंग. जाल्यार बॉडी आंग म्हणटात, जाल्यार उलोवच्यान अंगा वेलें, अंगाचें, अंगारी, अंग म्हणून यूज करतात आमी न्हय वय. अंग म्हळ्यार बॉडी. आमी अंगा विशय विविध भाग ताचें नांव पळया संस्कृतांत आनी कोंकणींतून. आमी उंच दोन सूर करया. हें मस्तक, मत्तें म्हळ्यार मस्तक. केसु केशः. कानु कर्णः. नाक नासिका. पिनसो म्हळ्यार पीनसः. तोंड म्हळ्यार तुंडम. तुंडम म्हळ्यार वक्रतुंड महाकाय कोटी सूर्य समप्रभा म्हण आमी श्लोकांत म्हणटात पळय. त्या वेळी आमी गणपतीले तोंडा विशय उलयतात ती. तुंडम तोंड. आनी तोंडा भितर ताळो. ताळू. ताळो म्हळ्यार ताळः संस्कृतान. आनी जीभ जिह्वा. वटु ओष्ठः. दांतु दंतः. गळो गळा. पोल्लो कपोलः. आनी हातु हस्तः. रोम रोमः. चर्मः. कोप्पोरु कोर्परः. जांगी जंगा. हृदय म्हळ्यार हृदयम. हृदो म्हळ्यार हृद. आनी पाशना मन म्हळ्यार मनः. आनी स्वप्न म्हळ्यार स्वप्नम. न्हीद म्हळ्यार निद्रा. पायु म्हळ्यार पादः. आतां पळयान की कितलो संस्कृत अंत आसा म्हणून. सगळे एकलाक न्ही, थोड्यांचे विंगड आसा न्हय वय. जाल्यार हें एक उदाहरणाक म्हगेल्या रिसर्चांतूं म्हाका संस्कृतांतूं कोंकणी शब्द आशिल्ले कितले मेळ्ळात कसो 2000 शब्द मेळ्ळा ती. तातूंत कितले की 1 लाख शब्द. आनी थोड्यांच मुखाल वास चिक्के विंगड. जाल्यार एक पॅटर्न आसा. ते विंगड आशिल्ले पॅटर्न आसा. आनी 100 मात्र मस्त विंगड आसा. आतां पळया ती वखद म्हणटात आमी. तें औषध म्हणलेल्या शब्दांतल्यान येता. तें वखद. बण्णू म्हणटा ती. तें वर्णः म्हणलेल्या शब्दांतल्यान येता. अशी 1, 2, 3, 100 थोड्यांची विंगड आसा. बाकीचे कडेन लागींच आसता 1 लाख आसा.
अच्छा एग्जाम्पल्स पळय आमी. आतां आमी केसू म्हणटा ती संस्कृतान केशः, वेसू म्हणटा ती वेशः, सूर्य म्हणटा ती सूर्यः, योगो म्हणटा ती योगः. सगळे आमगेलें ऊ एंड जावनचे सगळे शब्द संस्कृतान अह जाता ती आनी पुल्लिंग जाता ती. आनी आ ई आनी ई ह्या एंडींग सगळे फेमिनीन जाल्यार तशी आसता ती. पळय ती श्रद्धा, पूजा, प्रार्थना, साधना हे सगळे फेमिनीन तशीच वर्षां संस्कृतान आसा ती. अष्टमी, नवमी, एकादशी हे सगळे ही तांय तशी आसा संस्कृतान तो. आनी गती, श्रुती, प्रीती, मती हे सगळे संस्कृत तशी आसा, हे सगळे फेमिनीन. आनी अन एंड जावन पळया ती फल, फलम, शास्त्र, शास्त्रम, वस्त्र, वस्त्रम. अन एंड जावन सगळे आमगेले शब्द संस्कृतांत अम जाता ती आनी न्यूट्र जाता ती. पळयलें कितले चड थोडी मात चिकविंगड आसताली. तर बहिणी म्हळ्यार भगिनी जाता. परकट म्हणटात आमी तर करपट. अशी पळयली तर की दळाला रे हांव सांगलें न्हय 2000 शब्द संस्कृता म्हणके आसा ती. आमी ते संस्कृत शब्द मात्र न्हय व्याकरणय मस्त संबंध आसा व्याकरणांतूय. हांव तुमकां 2 उदाहरण दिता. हांव आतां घोडो धांवता, घोड्याक धांवयता ती म्हणटात. संस्कृतांत अश्व धावती, अश्वम धावयति, धांवता धावयता, धावती धावयति. कर्ता करयता, संस्कृतांत करोति कारयति. तपता तपयता, तपति तापयति. लंबता लंबयता, लंबते लंबयते. ताणता तणयता, तणुते तणायते तशी. आनी वांटता वांटयता, वांटते वांटयते. तें पळयलें एक उदाहरण कशी आमी सांगी म्हणके आसा. आनी एक उदाहरण दिता. आमी सांगता ती हो होड चल्लो, ही हो घोमटो चल्लो, ही घुमटी चल्ली आनी हें घुमटें पुस्तक. संस्कृतांत कशें जाता रमणीयः बालकः, रमणीया कन्या, रमणीयं पुस्तकं. हो होड चल्लो म्हळ्यार रमणीयः बालकः. ताका अशी मॅस्कुलायन होड चल्लो म्हणटा तशी रमणीयः बालकः. आनी होडी चल्ली म्हणटा तशी रमणीया कन्या. आनी घुमटें चल्ली म्हणून रमणीया कन्या. आनी घुमटें पुस्तक म्हणून रमणीयम पुस्तकम. हे नवनी एडजेक्टीव एकलाक दोनी कशें आसा पळयलें आमगेले व्याकरण संस्कृताकडेन तशी आसा न्हय. अशी पळोवनचे गेल्यार मस्त संबंध आसा संस्कृता आवटो. म्हाका रिसर्चांत मस्तच मेळ्ळ्या. आमी ती हांव काल केल्या कोंकणी उलयतनाक संस्कृत शिकूंक सुलभ जावंका म्हूण सांगून हे शब्द 2000 शब्द बरयल्यां ती ओट केल्यां ती. आनी बाकीचे सगळे व्याकरण सगळें ओट करून एक बूक बरयल्या. त्या बूक एक म्हयनो फुडें तें प्रिंट जावन भायर आयल्या. त्या बुका नांव कोंकणी द मिरर ऑफ संस्कृत. हातूंत हांव सांगिल्लें पळय कितलो संबंद आसा शब्दांतू व्याकरणांतू आसा. आनी ते व्याकरणांत कशी नवे नमुन्यार एक हांव शिकयल्या. आतां स्कुलांतून शिकयल्यार न्हय नवे नमुने शिकयल्या. कोंकणी उलयतल्यांक संस्कृत शिकतल्यांक कोंकणी उलयता संस्कृत शिकता जाल्यार तांकां बरी सुलभायन शिकोवंक हें पुस्तक मस्त उपयोग जातलें. हें सगळें आजी आमगेल्या मातृभाशाक आनी संस्कृता विशयांत उलोवच्याक एक अवकाश मेळ्ळलो आमगेल्या चॅनलाचो सुरेश मल्या मामान एक अवकाश दिलो. आमी ती हांव सुरेश मल्या मामाक आभार सांगता. नमस्कार.